आमच्या कॉलेजीन आता गेल्या वर्सा आम्ही सरस्वती पुजलेली. ह्या फावटी प्रिन्सिपल परमिशन दिना. कित्याक दिना ते आमकां तेणी आजून स्पेसिफाय करूंक ना. आणि बाकीचे ऑथॉरिटीज बाकीचे टिचर्स आहात ते पण ताका अपोज करतात. काही सर आहात ते. आणि आमचं एक स्ट्रॉंगली मागणी आहा की त्यांनी परमिशन आजच्या आज दिवपाची. कित्याक फाल्यां आमकां येवन पुजा करपाची आसा. कारण हितून काय कोणाचे सेंटिमेंट हर्ट जायनात आनी कांयच जायना. कित्याक ही विद्येची देवता एका पुजपाची. ही बाकी सगळ्या स्कुलांनी जावं कॉलेजींनी पुजता, अजून मेरेन पुजता. ह्याच कॉलेजीन कित्याक पुजूंक दिनात ती आमकां एक स्पेसिफाय तरी करपाची. तेंच्यांनी कितें पॉयंट आहा तो तरी सांगल्यार आमकां एक कळटलें की बाबा अशें आहा जाल्यार ज्या कारणां मदीं आमकां पुजूंक दिनात. सो आमचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून अशें एक मागणें आहा की बेगींतले बेगीन परमिशन दिवची. आम्ही हांगा सगळे भुरगे जमलेले आहे. सरस्वती पुजाची मागणी आसा प्रिन्सिपला कडेन. पूण आजून आमकां परमिशन मेळोंक ना ग्रांटेड. सो आमी इतलीच ह्या करता की प्रिन्सिपला आमकां परमिशन ग्रांट दिवपाचें सरस्वती पुजा करपाक. आमी सगळी जबाबदारी घेवपाक रेडी आहा पुजन करपाची. येस. आनी आमकां अशें आहा की इशू करपाचो ना. सो आमी स्टार्टींग 14 तारखेक आमी लेटर घातलेला की आमकां सरस्वती पुजन करपाचें आहा. बट आयज आमकां रिप्लाय येयलो की यू आर नॉट परमिटेड. सो अशें आहा की आमी वायट कितेंच करना. इट इज गूड फॉर स्टुडंट्स, गूड फॉर कॉलेज. सो मातशी इतकेच मागणें आहा की तुमी परमिशन दिवची. आनी स्टुडंट सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता की प्रोग्राम जातलो म्हणून. पण कारण कितें आसतलें? इतल्या वर्सां तुमी करीत आयलेत आसा आनी प्रत्येक कॉलेज स्कूल असो थंयसर सरस्वती पुजन जातात. पूण ह्याच वर्सा कितें कारण असू शकता अशें तुमकां दिसता? कित्या खातीर दिना? म्हणजे अशें दर वर्सा जाता न्ही सरस्वती पुजन? लास्ट 2 वर्सां जाल्ली. बट आय थिंक सो ती स्टुडंट्सांनी मे बी अनऑफिशियल पद्दतीन केल्ली. बट तांकां परमिशन दिवंक नासलें. सो आमकां अशी रिस्पेक्ट आहा आमची टिचर्सची. सो आमी वेट करता की आमकां परमिशन मेळटली ऑफिशियली. सो जस्ट इतलेंच मागणें करता की आमकां परमिशन दिवची. ओके. सराक मेळपाक येता, प्रिन्सिपल सराक मेळपाक येता. त्या टायमार आमकां हांगासर डायरेक्ट आमी विजिटर्स पास घेता आनी डायरेक्ट भितर सराक मेळपाक वयता. आयज खंय तरी जेन्ना आमी सराक रिप्लाय मागपाक येयले, एक तर आमकां सगळ्यान पयलीं कळयलें की प्रिन्सिपल सर हांगासर ना. प्रिन्सिपल काल जो गेलो तो परत प्रिन्सिपल सर हांगासर येवपूच ना. खंय तरी त्या परमिशन लेटराक रिप्लाय दिवचो पडटा. हे भिवून खंय गेला काय असो तसो आमकां प्रश्न पडला. आमकां भितून एंट्री पयलीं दिना जाल्यार आमकां खंय तरी भितूनसून अशें आमकां सेक्युरिटी वाल्यां कडून अशें कळून येयलें की कोण तरी एक सर आसा तो सांगता की आमकां एंट्री थंयसर भितून दिवं नाका अशें सांगता. आमी प्रिन्सिपल सराक मेळपाक येयले. नांव कितें त्या सराचें कितें खबर आहा तुमकां? नांव आमकां आतां खबर ना. तो सेक्युरिटी आमकां नांवूय सांगिना त्या सराचें. तो सांगता की तो सर कोण तरी आमकां मेळपाक थंयसर भितून आमकां भितून वचो नाका अशें सांगलां खंय तेणें. अशें येयलां. आमी जो आमचो इतलोच सिंपल डिमांड आसलो की जो हांगासर भुरग्यांचो एक उत्साह आसा मनासून की माता सरस्वती जी एड्युकेशनाची देवता आसा तिका खंय तरी पुजून एक बरें प्रॅक्टीस जी आसा ते आपल्या आयुश्यान तांकां मेळपाक जाय. खंय तरी ताजी एक ट्रेडिशनल जो आसा तो फॉलो जावपाक जाय. इतली वर्सां जर हांगासर जो सरस्वती पुजन करता ती कंटिन्यू करपाक जाय. पूण खंय तरी जेन्ना प्रिन्सिपल आनी ओवरऑल जे ऑथॉरिटीज आसा, काही टिचर्स आसा ते खंय तरी हाका डिनाय करता. हें खूब दुखद गजाल आसा. खंय तरी फाल्यां सरस्वती पुजन आसा, भुरगे इतले सगळे जमून थंयसर उत्साहीत जाल्ले आसा. पूण जेन्ना हे अशें डिनाय हें करता त्या टायमार भुरग्यांचो मोराल डावन जाता. आमचो परत एकदां स्ट्रॉंग मागणी आसा की जे फाल्यांचे जे सरस्वती पुजा ताका बेगींतल्या बेगीन जे आसा ते परमिशन दिवपाक जाय. जो मेरेन परमिशन मेळना तो आमी हांगासरले घालपाक ना. एक्चुली कितें जालें की संत सैरवनाथ कॉलेजीन हे वार्षिक सरस्वती पुजन जातालें ते तेंच्यांनी जे वार्षिक सरस्वती पुजताले ते जी एक बरी गूड प्रॅक्टीस आसलेली सरस्वती पुजनाची ती तेंच्यांनी ब्रेक केली. आनी ह्या फावटी तेंच्यांनी परमिशन डिनाय केलें. तेंच्यांनी अशें सांगलें की सरस्वती पुजपाक दिना म्हणून. तेंच्यांनी आयज लेटर हें केलें, आउट केलें की दिना म्हणून परमिशन. आनी आमी जेन्ना सरा कडेन गेले मेळपाक म्हणल्यार आमी एक खूब टायम जालो वयता सरा कडेन मेळटा जाल्यार सर आमकां काय सारकें सांगिना. ह्या ऑथॉरिटी कडल्यान त्या ऑथॉरिटी कडेन धाडटा. आनी सराक आमी आमचें मेमोरंडम घातलेलो आनी मेमोरंडमाचो तेणी आमकां रिप्लाय करूंक ना. म्हणून काल आमी सगळे जाण जमलेले, परत आयज जमलेले आसा. फाल्यां सरस्वती पुजन आसा, भुरग्यांक तयारी करपाची आसा. मात सर काय सारकें सांगीच ना. सो आमचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून स्ट्रॉंगली मागणी आसा की सरस्वती पुजन संत सैरवनाथ कॉलेजीन जावपूच जाय म्हणून. नमस्कार, आमी आसा MBA कॉलेज पेडणे हांगा आसात आनी आयज हांगा एक इशू जाल्या. जे स्टुडंट आसात तांकां खंय तरी सरस्वती पुजन करपा खातीर परमिशन हांगा जे प्रिन्सिपल आसात दिना म्हणून स्टुडंट जे आसा तेंच्यांनी हांगा प्रेस घेतल्या. तेंचें म्हणणें आसा की इतले दीस हांगा सरस्वती पुजन जाता जाल्यार आयजूच ह्याच फावटी कित्याक ना, तर तांच्यांनी अशे प्रश्न केल्लेले आसात. त्याच बरोबर हांगा प्रिन्सिपल जे आसा सद्या कॉलेजीन ना आनी मागीर आमी वायस प्रिन्सिपल जे आसा तेंचे कडेन वचून जर मेळ्ळां ते म्हणटात आमी कांयच उलयना, नो कमेंट्स म्हणटा.
आणि हांगा जे स्टुडंट म्हणटा आमी जो मेरेन आमकां परमिशन मेळना तो मेरेन आमी हांगा जाग्या वयले हलचे ना अशें तांचें म्हणणें आसा. एकंदर हांगा सिच्युएशन पळयल्या उपरांत भुरगे म्हणटात सरस्वती पुजन कशाय पद्दतीन आमी सेलिब्रेट करतले, कित्या खातीर आमकां सरस्वती पुजन करपाक दिना आणि कारण आमकां सांगचें आणि त्याच बरोबर परमिशन आमी जर मागलें जाल्यार आमकां परमिशन दिना म्हणून अशें तेंचें म्हणणें आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगिमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.